ऑल इंडिया मेळटा मागीर नॅशनल लेवलाचेर मेळटा. ताजो रोल असो आसता की आमच्या सगळ्यांच्या घरान फ्रीज आसा, फॅन आसा, टीव्ही आसा, सगळे वायर लायिल्ले आसता, पावर आसता, सगळे आसता, पूण इतो ऑन जायना. ऑटोमॅटिक ऑन जाता गोविंद बाब जायना, पण कोणे तरी येवन तो स्विच ऑन करचो पडटा. आनी मागीर तातूंत जे कितें आसा टीव्हीन जे कितें आसा ते भायर सरता. म्हणजे स्विच ऑन हे करचें पडटा. तशेंच आजचे हे जे भुरगे आसा तांकां स्विच ऑन करून तांचे भितरले भायर काडपाक आयज भगत फॅमिलीनी तेंच्याक लागून हांगा उपलब्ध केल्या. म्हणून ते भगत फॅमिलीक लागून परत एकदां ताळयो हे स्विच ऑन करपाचें काम तेंच्यांनी ह्या भुरग्यां खातीर केलां. ताची याद जोपासतना आमी ह्या रंगमंदिराक रघुवीर रंगपीठ हे नाव तुम्ही आता पळयतात. ताचो त्या नावाचो गौरव तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन करपाक मानेस्त हांगा आयिल्ले आसा. फुडें वचच्या पयलीं भाऊंच्यो खुबश्यो यादी म्हाज्या सारख्या कलाकारांच्या जिवनानूय आसा. त्या सगळ्या कलाकारांनी अशें म्हणटात की लग्न जात जाल्यार माटवा पोंदल्यान वचचें पडटा, पूण भाऊच्या कुडींतल्यान घुमटा पोंदल्यान वचपाचें भाग्य आमकां सगळ्या कलाकारांक मेळ्ळें. म्हणून आमी घुमटांतले कलाकार म्हणटात. राम का कशाला राम म्हणून नाही. आम्ही आता म्हणतोय त्यात काय राम ना असं आपण म्हणतो की नाही. हा कुठला या वैशिष्ट्य मुलींनी राम आणलाय. राम या शब्दाचा अर्थ असा आहे की सर्व जन रमंतु एकत्र हा राम. जे ज्या ठिकाणी सगळे जन सगळे लोक रममाण होतात तो प्रभू रामचंद्र, म्हणून त्याचं नाव. आणखी तेच राम आणखी अनुषंगानं या आमच्या रघुच्या आणखी त्यावेळी त्यांच्या नावरसीप्रमाणे त्यांच्या वाट्याला आलेलं होतं. आणि हे खरोखरच या रघुच्या ठिकाणी आमच्या परिसरात तरी ते सगळे लोक रघु आला की आनंदी आनंद आहे सगळा.